शेतांतली सगळी कोणसांनी बियां, सुमनेतली सगळी फळां आनी पिकां, मुकुट तो वावराचो, संतोष तो कोश्टाचो, पुरुमेत आमच्या जेवणाचो. तुरी बापा दाना दानाचो भार, घडू तुजो एकूच संस्कार. ताचे वरवीं आमी एका जाग्यार एकठांय जावन एक दीस तुजे मुखार. शेतांतली सगळी कोणसांनी बियां, जमनींतली सगळी फळां आनी पिकां, मुकुट तो वावराचो, संतोष तो कोश्टाचो, पुरुमेत आमच्या जेवणाचो. तुरी बापा दाना दानाचो भार, घडू तुजो एकूच संस्कार. ताचे वरवीं आमी एका जाग्यार एकठांय जावन एक दीस तुजे मुखार. शेतांतली सगळी कोणसांनी बियां, जमनींतली सगळी फळां आनी पिकां, मुकुट तो वावराचो, संतोष तो कोश्टाचो, पुरुमेत आमच्या जेवणाचो. Listen, he speaks. ऐक, तो उलयता. देवा म्हज्या देवा, हे सांजे नव्यान भोंवतणचो सगलो बोवाळ सोडून तुका आयकूंक, तुजो आवाज कानार घेवंक हांव आजीर जाला. जरूय संवसाराचो बोवाळ जायतो आसा, वेगवेगळे तरेचो, वेगवेगळ्या मळार वेगवेगळे तरेचो बोवाळ. ह्या बोवाळांतलो भायर सरून ह्यो थोड्यो घडयो तुज्या पांयाशी सारूंक तुवें म्हाका फावो केलाय देखून आदी फुडेंच तुका दिनवासता, तुका आर्गां दिता, तुजी महिमा गायता. भोव पवित्र संस्कारान तूं आजीर जालाय म्हूण हांव सोत मानता. आय बिलीव लॉर्ड that you are truly present in the most blessed sacrament for me, to talk to me, to communicate with me, to give me a message. तुजो संदेश घेवंक, तुका पोरनिपाट आनी नमस्कार करूंक हांव आजीर जाला. सोत मानता दुनिया की खरेपणी जीवो देव ह्या भोव पवित्र संस्कारांत आसा. सगळे खालतिकायेन, सगळ्या मोगान, सगळ्या बोळान, सगळ्या भावार्थान, सगळ्या बरवाशान तुका पोरनिपाट आनी नमस्कार करूंक म्हाका खुशी. देखून सगळे खालतिकायेन म्हजी मान खोल बागावन तुजे मुखार सरपडटा. I bow before you, Lord. सगळे खालतिकायेन
तुका पुर्निपाट नमस्कार करता. Accept my adoration, Lord. आयक तो उलयता. Listen to him, he speaks. जेजू एक घडयेक तूं आयज म्हजे लागीं कितें उलयतलो तें म्हाका समजूंक म्हजें मन उगड, म्हजे काळजाचे दोळे उक्ते कर. तूं म्हजे लागीं आयज उलयतलो तें समजून म्हज्या जिवितांत तें घालूंक म्हाका फावो कर. बोवाळ म्हजे भोंवतणचो, कितलो बोवाळ, राजकी मळार बोवाळ, शिक्षणीक मळार बोवाळ, आमच्या घराब्यांत बोवाळ, समाजीक मळार बोवाळ. इतलें की आमच्या खासगी जिवितांत बोवाळ. इतलें की आमच्या आत्मीक जिवितांत पासून बोवाळ. हो सगलो बोवाळ कुशीन काडून तुज्या पांयाशी दुनिया दवरता. भोव करून जण एकलो आमी ह्या वेळार आमच्या जिविताक लागता तो बोवाळ देवाच्या पांयाशी दवरुया, भोव पवित्र संस्काराच्या पांयाशी हाडुया. All the noise that is around us, in all the fields, be it the political field, social field, educational field, be it economic field, all the noise that is going on, let us bring it at the foot of the Lord. All the noise that is in our personal lives, all the noise in our spiritual life, Lord, we place at your feet. Speak. We want to listen to you. आमी तुझें आयकता, तुज्या पांयाशी आमी सरपडटा, तुका पुर्निपाट नमस्कार करता. तुज्याच उतरांतल्यान तूं जीं उतरां आमकां उलयताय तींच आमच्या जिवितांत घडोवंक. एक वो पिबीवो पुंगेलो, एक वो पिबीवो पुंगेलो, शिव 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 बी शिवरायले, शिव 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 बी शिवरायले, शिवरायले बी वाटेर पडले, शिवरायले बी वाटेर पडले, सुकण्यानी ते केले, सुकण्यानी ते केले, सुकण्यानी ते केले, सुकण्यानी ते केले. एक वो पिबीवो पुंगेलो, एक वो पिबीवो पुंगेलो, शिव 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 बी शिवरायले, शिव शिव बी शिवरायले, शिवरायले बी खोडपी जमनीर पडले, शिवरायले बी खोडपी जमनीर पडले, वतान सुकोन गेले, वतान सुकोन गेले, वतान सुकोन गेले, वतान सुकोन गेले. एक वो पी
शिव 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 बी शिवरायले शिव 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 मी शिवरायले शिवरायले बी काट्यांनी पडले शिवरायले मी काट्यांनी पडले काट्यांनी चिड्डोले काट्यांनी चिड्डोले काट्यांनी चिड्डोले काट्यांनी चिड्डोले एक वो पी बी वो पुंगेलो शिव 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 बी शिवरायले शिव 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 मी शिवरायले शिवरायले बी बरे जमनीर पडले शिवरायले मी बरे जमनीर पडले उत्तम पीक दिले उत्तम पीक दिले उत्तम पीक दिले उत्तम पीक दिले एक वो पी बी वो पुंगेलो एक वो बी वो पुंगेलो एक वो पी बी वो पुंगेलो एक वो बी वो पुंगेलो शांत राव ऐक बी एट पीस लिसन लुक एट हिम तुझे दोळे ह्या वेळार भोव पवित्र संस्कारान आसलेल्या जेजूचेर आसूं दी खरो जीव देव तो उलयता तो संदेश दिता तो शांतताय हाडटा ही ब्रिंग्स पीस ही स्पीक्स टू यू ही गिव्स हिज मेसेज open up the ears of your heart, open up the eyes of your heart. उक्तो जा बो करून जे कोण आमचे मदले सांडल्यात घुसपागोंदळाक सांपडल्यात चिंतनांनी पडल्यात समजना भोंवतणी कितें जाता तें कांयच समजना जिवितांत कितें घडटा तें आयक लिसन पळय हियर ही इज माय लॉर्ड एंड माय गॉड द रिजन लॉर्ड ही विल टच यू He will show you the way. He will ease the difficulties of your life. Do you believe? Do you trust Him? हो तुजो सोमी तुजे पासत हें सगळें करूंक वेता म्हूण तूं स्वत मानताय तुका विश्वास आसा Lord, increase my faith. म्हजो भावार्थ वाडय. Here I am to listen to you, Lord. I'm ready to listen to you. हांव तयार आसा तुजें आयकूंक. उलय म्हजे लागीं. तुजो संदेश म्हाका दी.
एक वोंपी बी वोपूंक गेलो. हें बी रस्त्यार पडलें. हें बी सुकण्यांनी केलें. वोंपी आपलें काम करूंक तयार आसलो. सगली तयारी ताणें केली. वोपूंक ताणें हातयारां घेतलीं. बी ताणें घेतलें. पूण तें बी वोपता आसतना हें बी रस्त्यार ताचें पडलें. वावर ताणें केलो, पूण तो वावर निर्फोड जालो. हें बी रस्त्यार आसलें म्हणटूच सुकण्यांनी तें केलें. देवाचें उतर ह्या बिया सारकें आमचें सवें, अशें जेजू आमकां सांगता हे ओपारीन. देवाचें उतर देव आमच्या जिवितांत हाडटा. खंयच्या मनान आमी घेता तें आमकां जेजू दाखोवड करता. उक्तें मन आमकां आसा. देवाचें उतर घेवंक आमी तयार आसा. त्या वेळार आमी सगळे हुशारकायेन हें देवाचें उतर घेता, सगळे उमेदीन. सगळ्या आमच्या मनांत आमी खुशाल जाता. देव आमचे कडेन उलयता. आतांच करुया, करुया, धरुया, बेगीन जावं दी, अशें आमच्या मनांत जाता. पूण थोडो वेळ जालो आमच्या मनांत दुसऱ्यो दास्ती उपरासतात. म्हाका हें करूंक जाय, अशें केल्यार तें जावचें ना. देवाचें उतर म्हाका हें करूंक लायता कठीण. म्हज्या जिवितांत हें घडचें ना. कशें हांव करतलो? उमेदीन भरलेलो हांव मनीस. म्हज्या जिवितांत कितली उर्बा आसली देवाचें उतर वेव्हारांत घालूंक. सगळें हांवें तयार केलें. मांडण्यो आसल्यो म्हज्यो, म्हजें मन आसलें. पूण दास्ती, हुस्के, भिरांत, दुसऱ्यांचें चिंतप, म्हाका कितें म्हणटलो दुसरो, म्हजे उमेदी, म्हजे आवडे सगळे हांवें कुशीन दवरूंक जाय. हें जावचें ना. अशें दिसोन देवाचें उतर उमेदीन भरलेलें हांवें स्विकारलें खरें, पूण म्हज्या जिवितांत रोखडीच शेडेमोड आयली. आज घडयेक जेजू म्हाका विचार करता. मिसाक हांव येता, वो ह्या दिसांनी मीस हांव आयकोता. खरेंच ह्या मिसान बऱ्या मनान सगळे भक्तीपणान हांव वांटो घेता. म्हजो घरचो लोक म्हज्या सांगाताक आसा, जावं म्हजी पोतीन म्हज्या सांगाताक आसा. हांव एक बायल जाल्यार म्हजो घरकार सांगाताक आसा. हांव एक भुरगें जाल्यार म्हजी वडील म्हाका पळयतात. इट हॅज बिकम अ रुटीन. कसल्या मनान ह्या समोरुमणेंत हांव वांटो घेता काय? तूं एक प्रवचन चलता, हांव कसल्या मनान हें प्रवचन आयकोता काय? खरेंच हो फादर कितें सांगता ह्या मनान हांव आयकोता? तो आमची टिका करता काय? आमकां झुपाटी दिता? आमकां तो ह्या वेळार सगल्यांक तापोवन काडटा? आमकां तो हिंट मारता? ह्या मनान हांव आयकोता? वो ताचे उद्देशी एक संदेशकार म्हजे लागीं उलयता. एक प्रवादाचो ताळो म्हाका आयकूंक येता. म्हजें जिवीत नवसरूंक, म्हजें जिवीत बदलूंक, म्हज्या जिवितांत बऱ्यो वस्तू हाडूंक, म्हज्या जिवितांत हांवें फावो ते उपाय घेवंक जरी म्हाका मार्गदर्शन मेळटा जाल्यार कित्याक हांव उगतो ना? कित्याक गाय म्हजे कान हांवें बेरे केले? कित्याक गाय हांव सपनाक लागलो त्या वेळार?
कित्याक काय हांवें आयकनासलेल्या वेळार म्हाका झेम येवंक लागली, कित्याक काय म्हाका वाज आयली. Why was I bored? Why did I feel lethargic? What was I thinking? What are the thoughts running in my mind? What were the ideas that I was contemplating on? Was I preoccupied with what I'm going to do soon after the celebration? जायत घोडी आमचो वेव्हार हे भाशेन जाला. रस्त्यार पडले आनी देंवचार म्हाका ताळणेन घालून गेलो. शेळेमोळां आयली, उमेद आसली ती सगली गेली. हांवें चिंतलेली सगलीं चिंतनां, म्हजी चिंतनां स्वप्नांच कशीं उरलीं. हांवें पळयलें की परतून हांवें कांयच करूंक ना. जेसू आमकां परतून एकदां जागयता. हांव एक बरो वोंवपी. ह्या दिसांनी आमची भावा भयणां पावसाक लागून वोंपूंक पावनात. थोडीं आमची थोडीं भावा भयणां रोंपतात ह्या दिसांनी. कितेंय जावं, वोंपल्यार बरें पीक जातलें म्हूण आशेन आसत ती. मन आमचें गरजेचें. उक्तें मन आमी दवरता तेन्ना, काळजाचे खोलायेन देवाचें उतर आमी आयकता तेन्ना, देवाचें उतर वेव्हारांत घालून आमी प्रयत्न करता तेन्ना तूं जेसू आमकां आदार दिताय. संवसार सोरो पर्यंत तुमच्या सांगात हांव आसा. तुजी उतरां आश्वासनाची. भिवू नाकात, हांव तुमच्या सांगाताक आसा. येतली आमची तुफानां, उमेद आमची वेतेली, शेळेमोळे आमकां येतली, पूण तुजें उतर पाजलेले तोरवारी सारकें आमकां सायबा बदलूंक, आमचें जिवीत नवसरूंक, आमच्या जिवितान वाड जावंक, आमच्या जिवितान बरेंपण येवंक चुकोना. उक्तें मन, उक्तें काळीज आयत्या मनान तें स्विकारूंक तुका सायबा दर दिसाक आयकूंक मेळटा तितले उपाय आमी घेवंक तुजेच ताय ह्या वेळार प्रार्थून आमी मागता. Oh, Master grant that I may never see so much to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love with all my soul. Make me a channel of your peace. There is sacred, let me bring your love. Where there is injury, your pardon, Lord. Where there's darkness, faith in you. शिव रायलोलें पी खोडपांनी पडलें, वोतान सुकोन गेलें. मोगाला जेसू, तुजी उतरां जाणवायेची, तुजी उतरां उजवाडाची, तुजी उतरां आमकां वाट दाखोवपी. पूण आमी खोडपा परी आमचें जिवीत आनी आमकांच केलां. Sometimes we have so much confidence in ourselves that we don't want to listen. आमकां आयकपाची संवय ना.
आमकां आयकपाक दिसना. आमकां दिसता आमी अदीक चड जाणां म्हूण. पूण खरेंच चिंतूंक गेल्यार ह्या पॅन्डमिकान सगळीं घुस्पलोलीं आसत. म्हज्या जिवितान कितें घडटा तें म्हाकाच खबर ना. आनी हाकाच लागून सगळीं उचंबळाय. लायफ इज फूल ऑफ कन्फ्युजन. खंयसर वचों कितें करूं कांयच समजना. वी आर इन अ केओस. फाटींच आमच्या SSC भुरग्याचो रिजल्ट आयला. 12th स्टँडर्डाचो रिजल्ट आयला. फुडें कितें करूं, खंयची स्ट्रीम हांव घेवं, फुडें कितें शिकप हांव करूं, जायते प्रस्न भुरग्याच्या मनांत. आयज ह्या पॅन्डमिकान जायतीं आमचे तरणाट्याचे जॉबां गेल्या. Newly passed out graduates are finding it hard to find a job, and they are falling prey for easy money. कश्ट करना आसतना पयशे जोडूंक जायतीं जाणां बुलयता. वर्क फ्रॉम होम, earn 30,000 to 40,000 per month. आयकल्यारूच उमेद येता. पूण खरेंच काय? खरेंच अशें घडटा? Or is it a scam or a fraud? इतलें सगळें आमच्या जिवितान घडोनूय मोगालो जेजू, आमी तुजें उतर आयकूंक आनी पाडूंक चुकता. We fail to understand your words. We fail to listen to you. आमी सगळींच आबूज जाल्या. What is the solution? Listen, he speaks. आयक, तो उलयता. एक फातराच्या वो खोडपा परी आमचें जिवीत मोव करून तुजें उतराचें बी आमच्या काळजांनी किल्लोंक तूं आमकां आदार कर सोम्या. आनी तूं आदार करतलो जाल्यार आमी आमचें जिवीत आनी आमकांच एक बरी जमनी भाशेन करूंक जाय. मन शांत धरून तूं सांगता तें आयकूंक, समजूंक, तुजी जाणवाय घेवंक आनी बरो तो निचव करूंक तूं आमकां आदार दी. Make me a channel of your peace. Where there's despair in life, let me bring hope. Where there is darkness, only light. And where there's sadness, ever shine. Oh, Master, that I will never see. So much to be consoled as to console. To be understood as to understand. To be loved as to love with all my soul.
channel of your peace. जेजू ओपाऱ्यांनी उलयलो. समजूंक थोड्यांक एकदम कठीण. एक वोपी बी वोपूंक गेल्लो. शिवरायल्लें बी कांट्यांनी पडलें. कांट्यांनी चेपून थंयच ते मेले. चिड्डून मेले. ना म्हूण पीक दिलें ना, ना म्हूण वाडलें ना. कांट्याची भिरांत थंयच चेपून ते बी मेले. आयज आमचें जिवीत समजून घेवया ते बी, आनी आमीच वोंपी. जावं तरणाटी कशीं, जावं भुरगीं कशीं, जावं वडील कशीं, आमी आमचें जिवीत कसल्या मार्गार उडयता काय? Where do we put our lives in? जंय आमचें जिवीत फुलता, सक्सेसफूल जाता, थंय आमी आमचे जिविताचे वाट चलता, वा आमचें जिवीत आमी कांट्यांनी भरता. कितें आमी करता काय? जेन्ना वायट रस्त्यार चलता तेन्ना जिवितान कांटे येताच. पयलें पयलें बरें दिसता, पूण उपरांत ते कांटे आमकां भिवयतात, आमकां चेपतात, आमकां माडयतात, आनी आमकां थंयच चिड्डून मारतात. घातला काय आमी आमचें जिवीत कांट्यांनी? न्हय सोत्याच्या रस्त्यार, जेजून दाखयल्ले वाटेर, पूण मरणाचे वाटेर आमी आमचें जिवीत घालता काय? जाल्यार आमचें जिवीत थंयच काबार जातलें. जावं ड्रग्स घेवन, जावं सोरो पिवन, पयशांचो इबाड करून, दुसऱ्यांक लुटून, दुसऱ्यांक नाडून, राग शिपळावन, what you do comes back to you. तर जें आमी कोत्ता तेच कांटे आमकांच परत तोपतात. उपरांत कितें? जेजून सांगलेले वपारीचो नियाळ करूया.
आमचें जिवीत आमी वोंपी कशी कांट्यांनी न्हय पूण बरे जमनीर वोंपूंक आमी त्याच देवाचें बोड मागोया. Make me a channel of your peace. Where there is hatred, let me bring love. Where there is injury, your pardon, Lord. And where there's doubt, through faith in you. O Master, grant that I may never see so much to be controlled as to control, to be understood as to understand, to be loved as to love with all my soul. Make me a channel of your peace. In the parable of the sower, the seed is the word of God. In the fourth possibility, the seed falls in the good soil. And bears good fruit. We may receive the word like good soil. Only here does the seed take root and bear fruit. The seed that falls upon this fertile soil represents those who hear the word, embrace it, listen to it, and keep it safe in their hearts, who put it into practice in everyday life. The word is given to each one of us, but we need to ask ourselves, what type of soil am I? Do I resemble the path, the rocky ground, or the thorny bush? Jesus is inviting us to be sure to prepare the soil and to care for what God has planted within us. Dirt-filled roads, paths can be broken up and the soil can be made better. Rocks and stones can be removed and thorns can be torn out, leaving behind fertile space for growing. In many ways, this parable, I think it explains to us what ordinary time is all about. This is the season of the year when we are given time
and space to cultivate our hearts, to make the most of what we receive in other seasons of the year. We have Feast of Saints and the great events of Jesus' life to inspire us as we do this hard work of becoming better disciples of Jesus. Entering these mysteries is important, and this work, this hard work, can be only done through prayer, works of care, works of compassion that take us outside our comfort zones. This is the ordinary time when we are being called to do extraordinary work. If we want, with the grace of God, we can become the good soil, plowed and carefully cultivated to help ripen the seed of the word. Let us understand today that the seed is already present in our heart. But making it fruitful depends on us. एक वो पीबी वो pungello, Ik wompi pungello. shiu 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 bi shiu raile, Shiu 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 bi shiu raile. shiu raile bi bore zomnir porle, Shiu raile bi bore somnir porle. uttam pik dile, Uttam pik dile. uttam pik dile, Uttam pik dile. Listen, he speaks. Aik, to uloita. Taka ulopak di, taचे aik. ल्हान नियाळ आमच्या कानार ह्या वेळार सादल्यात. देवाचें उतर आमकां खरी वाट दाखयता. देवाचें उतर आमकां नव्यो वाटो दाखयता. ह्या वेळार हें देवाचें उतर आमच्या दोळ्या मुखार हाडुया. ही वोप्याची वपार आमच्या दोळ्या मुखार दवरता आसतना कसले तरेची माती हांव बी म्हजें सवें कशे भाशेन किल्लोतलें हे सगल्यो वस्तू हें देवाचें उतर आयकता पळयता आसतना आमच्या मनान हाडुया. Behold, the sower went forth to sow.
And when he sowed, some seeds fell by the wayside, and the fowls came and devoured them up. Some fell upon stony places, where they had not much earth, and forthwith they sprung up, because they had no deepness of earth. And when the sun was up, they were scorched, and because they had no root, they withered away. And some fell among thorns, and the thorns sprung up and choked them. But other fell into good ground, and brought forth fruit. Some 100-fold, some 60-fold, some 30-fold. Who hath ears to hear, let him hear. Why speakest thou unto them in parables? Because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it is not given. For whosoever hath, to him shall be given, and he shall have more abundance. But whosoever hath not, from him shall be taken away, even that he hath. Therefore I speak to them in parables. Because they seeing see not, and hearing they hear not, neither do they understand. And in them is fulfilled the prophecy of Isaiah, which saith, By hearing ye shall hear, ye shall not understand. And seeing ye shall see, and shall not perceive. For this people's heart is waxed gross, and their ears are dull of hearing, and their eyes they have closed, lest at any time they should see with their eyes, and hear with their ears, and should understand with their hearts, and should be converted, and I should heal them. Blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. For verily I say unto you that many prophets and righteous men have desired to see those things which ye see, and have not seen them, and to hear those things which ye hear, and have not heard them. Hear ye therefore the parable of the sower. When anyone heareth the word of the kingdom, and understandeth it not, then cometh the wicked one, and catcheth away that which was sown in his heart. This is he which receives seed by the wayside. But he that received the seed into stony places, the same is he that heareth the word, and anon with joy receiveth it. Yet hath he not root in himself, but dureth for a while. For when tribulation or persecution ariseth because of the word, by and by he is offended. He also that receives seed among the thorns is he that heareth the word, and the care of this world and deceitfulness of riches choke the word, and he becometh unfruitful. But he that receives seed into the good ground is he that heareth the word and understandeth it, which also beareth fruit, and bringeth forth some 100-fold, some 60, some 30. आतांच आमच्या दोळ्या मुखार आमी पळयलां आनी आयकलां तें देवाचें उतर. तुज्या जिविताक कशे भाशेन लागता, कसले तरेची जमीन तूं, बी तुजें सवें ओपलां, तुजें सवें
वोंपलोल्या बियाक कसली पीक तुज्यान दिवं येता. वेगवेगळे तरेची जमीन कितें, कशी, कित्याक हाचो अर्थ जेजून आमकां ह्या शुभ वर्तमानान दिला. आमी आमच्या जिवितान बरें पीक दिवपी जावपाक तो आमकां आपयता. आनी जें करूंक तो आमकां आपयता, तो आमकां विचून काडटा. He calls us, He chooses us. आनी आमकां आपयल्या उपरांत, आमकां विचून काडल्या उपरांत जरी तर आमी मानून घेवंक तयार आसा जाल्यार तो आमच्या सांगाताक आसा. He calls and He chooses, and if we respond positively, if we are ready to be that good soil that brings up good fruit, then He blesses us evermore. आमकां आशिर्वादान भरता. तुजें मन जेजूक उबार. देवाचें उतर तुवें आयकलां. आतां तुजें उतर तो आयकूंक रावता. तुजो जबाब तो आयकूंक रावता. तुजो जबाब शांततायेन ओगेपणान जेजूक दी. ताचो प्रश्न, तूं विश्वास दवरूंक तयार आसाय? ताचो प्रश्न, तूं कसले तरेची माती जावंक सोदताय? कितें तुजो निर्णय? ताचो प्रश्न, तुवें जें कितें विचून काडलां तें साकार करूंक म्हजो तुका कसलो आदार जाय? In order to fulfill your choice, what is it that you want from me? माग, तुका मेळटलें. सोद, तुका गावतलें. दारार मार, दार उगडटलें. होच वेळ तो दारार मारपाचो. होच वेळ तो मागपाचो. होच वेळ तो सोदपाचो. माग, तुका जाय तें. तुजें काळीज उक्तें कर जेजू, तो आयकता. विश्वास दवर. जरी तर तूं कोणा पासून मागूंक सोदता ह्या वेळार माग. कितें भाशेन जे कोण बरे नात, भलायकी बिगडल्या, भलायकी सोदता, तांकां ताच्या पांयाशी हाड. माग, तो आयकता. तुवें निर्णय घेतलेले आसात, पूण ते निर्णय पाडूंक तुका आडकोड जाता. जायते तरेच्यो आडकोडी आयज पासून तुज्या मुखार आसात. ह्यो सगल्यो आडकोडी ताच्यान सुटाव्यो करूंक जाता. विश्वास दवर आनी ताच्या पांयाशी हाड. Keep it at the feet of the Lord. He will take care of everything. तुजें जिवीत ह्या वेळार ताच्या हातान घाल. विश्वास दवर. भोव पवित्र संस्कारान आसलेल्या जेजूचेर नदर घाल. विश्वास धरतल्यान तो पिकयता. विश्वास धरतल्या साय ताणें बासावणी केल्ली आसा. तुजे मुखार दवरता हांव सगळी आमची मागणी. तितलेंच कर म्हूण मागता. आमच्या मनान आसात आनी मनान नात.
तुजो उपकार मानता ही सगली मागणी दोनिया तूं मानून घे. सगळेच मोगान घेता. Lord, I want to pray. बाबा म्हज्या मोगाना. I want to pray, Lord. बाबा म्हज्या मोगाना. हांव मागणी करूंक सोदतां, हांव मागूंक सोदतां. म्हज्या मोगाना. बाबा म्हज्या मोगाना. I want to search. तुजी खुशी हांव सोदूंक सोदतां. सोमेस मनशा सगळ्या रोजना सोमे. तुज्या उदराचें बी म्हजे भितर घेता. सुखी दादोस काळीज मोजे तुजे लागीं आनी मागचें कितें. बापा म्हज्या मोगाना. बापा म्हज्या मोगाना. बापा म्हज्या मोगाना. बापा म्हज्या मोगाना. तुजेर विश्वास ठेवता हांव सोम्या. तूं आमचो देव, आमचो सोमी. आमचे प्रश्न आमकां समजनात तेय तूं समजता. तर सगळे आमचे प्रश्न जेजू तूं घे. जे प्रश्न आमी जाणाव, जे प्रश्न आमी नकळो, ते सगळे तूं तुज्या हातान घे सोम्या. सगल्यो आमच्यो आडकोड्यो ज्यो आमकां दिसती पडटात आनी दिसती पडनात, ताची काळजी तूं घे सोम्या. यू लूक आफ्टर दॅट. सगळी आमची भिरांत ती तूं काडून उडय सोम्या. सगळ्यांक आमकां मजबूत कर. सगळ्यांक आमकां तुज्या मोगान भर. सगळ्यांक आमकां सोम्या तुजे वाटेन तूं चलोवन व्हर. तुजो आशिर्वाद घेवंक आमी तयार आसा. आमचे हात उगडून दिमेर रावन तुजे लागीं मागता. तुजो आशिर्वाद आमकां दी. जण एकलो आमी आमची मागणी ओगेपणान ताचे मुखार दवरुया. सोम्या ही मागणी आयकून घे. तुजी पेकोवणी आमकां फावो कर. तूं आमचे बरोबर राव. आनी दुनिया आमचेच पासत न्हय, पूण जांचे पासत कोण मागतलो ना तांचे पासत आमी मागता. दुनिया जी कोण बरी ना तांचे पासत आमी मागता. तुजो पेकोवणेचो हात तांकां लाय. दुनिया जे कोण सांडलेले आसात तांची मनां उसवाडाय, तांकां वाट दाखय. सगळी आमची परिस्थिती दुनिया तुज्या हातान घालून आमी तुवें शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारता. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार.
आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळ्यान पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळ्यान पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आस्रोदी देवा, लिपोय म्हाका घालून तुज्या पांट्या सावळी. आस्रोदी देवा, लिपोय म्हाका घालून तुज्या पांट्या सावळी. तूंच म्हजो बरवासो, तुजेर उस्पात येता. दुस्मान बेडो घालता तेन्ना वाटाय म्हाका तारुका. आस्रोदी देवा, लिपोय म्हाका घालून तुज्या पांट्या सावळी. आस्रोदी देवा, लिपोय म्हाका घालून तुज्या पांट्या सावळी. मोग मारता तुज्या नांवान, तुजे खातीर म्हाका आवय जशी आपल्या राखण्याक पावान आपल्या आयतायता. आस्रोदी देवा, लिपोय म्हाका घालून तुज्या पांट्या सावळी. आस्रोदी देवा, लिपोय म्हाका घालून तुज्या पांट्या सावळी. धीर म्हाका तुजेर विस्वास, जोरी चलता काळोखा. निर्मी नाका मोसो विद्वास, आयल्यार मोशेर आका. आस्रोदी देवा, लिपोय म्हाका घालून तुज्या पांट्या सावळी. आस्रोदी देवा, लिपोय म्हाका घालून तुज्या पांट्या सावळी.